आयज आमी हांगासर जे उदय भेंब्रेन म्हटलेले आसा तेचेर आमी निशेध करपाक गेले। आमकां छत्रपती शिवाजी महाराज सदांच म्हणटा आनी तेंचे जे आदर्श पद येयले की आमी कशें संरक्षण करपाचें, आमच्या महिला प्रमाणे आमी कसो आदर्श दवरपाचो हे शिकलेले आसा। पण आयज ह्या व्हिडिओ मार्फत जी उदय भेंब्रे सरांनी व्हिडिओ केल्या ती खरीच निशेधदायक आसा, खरीच दुर्दैवी आमचे की अशी व्हिडिओ आमकां पळोवंक मेळटा। सो त्या खातीर आमी सगळे हांगासर जमलेले आहा। आतां तुमी जर प्रमाणपत्र पळोवपाक गेले तर कितकेशे किल्ले गोंयान आसा, कोलवाळे सुद्दां किल्लो आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो प्रमाणपत्र आसा। तशेंच खुबशे आतां व्हिडिओज सुद्दां येयल्लेले आहा, तितून कितलेशे क्लॅरिफिकेशन दिल्ले आसा। पण हे इतलो जाणकार मनीस, एक 85 इयर्साचो मनीस, म्हणजे इतलो तज्ञ, म्हणजे इतली नॉलेज आसून सुद्दां अशें उलयता, हे खरेंच खंय तरी आमचें दुर्दैव। तर हांव मागता सरकारा कडेन की हेचेर खंय तरी एक्शन घेवपाची। ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी परस्त्रीला मातेचा मान मानलेला आहे, तसंच जे कोणी स्त्रियांकडे वाईट नजरेने बघतो त्यांना चौरंग्यासारखी शिक्षाही दिलेली आहे। अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्त्रियांवरती गोव्यामध्ये अत्याचार केलं हे म्हणणं किती चुकीचं आहे, हे दिशाभूल आहे करण्याचा भाग आहे, हा इतिहासात द्रोह आहे। तर ह्या अशा व्यक्तीवरती कारवाई ही झालीच पाहिजे अशी आम्ही मागणी करतो। आम्ही आज गोवा हिंदू युवातर्फे हांगासर उदय भेंब्रे बद्दल हांगासर कंप्लेंट घेऊन आयलेले आसा। आम्ही सगळे गोंयकार पळयता गेल्या 2 दिसां बद्दल ह्या एक एडवोकेट हो जाणकार मनीस आसा, तेणी असली वक्तव्य करप ह्या आमच्या गोंया बद्दल ही खूब दुख्खाची गोष्ट आसा। कारण आज हो टॅक्नोलॉजीचो जो वापर जाता आनी आयच्या पिढीक जे कितें पळयता ते उदय भेंब्रेचो जो पळय तो व्हिडिओ व्हायरल जाला पळय त्या प्रमाणे आयची पिढी पळयता पळय तेच खरें मानून वयतले। कारण आमच्या इतिहासात शिवाजी महाराजा बद्दल हे कांय सांगलेलें ना, म्हणून विश्वास धरतले तर तेचे धरतले। म्हणून हे आमकां आमचे आतांचे पिढीक हे कळोवन दिवपाक जाय की हे उदय भेंब्रे जे उलयता पळय हे खरें हितूर कांय हे ना म्हणून आमी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। कारण आमचे शिवाजी महाराज आमचे दैवत आसा, जशेंच आमचे गोविंद भाईन आतांच नमूद केलेले आसा। दुस्मानाच्या महिलेक किंवा तेंच्या भुरग्यांक बसून तेजे जर अत्याचार जाता जाल्यार शिवाजी महाराज तांकां वाचोवपाक फुडें सरता। म्हणून आमी आज उदय भेंब्रे बद्दल हांगासर कंप्लेंट करूंक येयला आनी आमी ताचो खूब गोवा हिंदू युवा शक्ती तर्फे आमी ताचो निशेध करता। अशें वक्तव्य करून आमी त्या गोंयची सेंटिमेंट्स तेणी हिंदू युवा अख्ख्या हिंदूंची तेणी सेंटिमेंट हर्ट केला। कारण आमचो शिवाजी महाराज हो आमचो दैवत आसा। माझे नाव गोविंद चौडणकर, हिंदू जनजागृती समिती गोवा। आज आमी हांगा म्हापसा पोलीस स्टेशनान उदय भेंब्रेन जे 2 दिसां पयलीं एक व्हिडिओ काडलो आणि त्या व्हिडिओन तेंच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजां बद्दल आक्षेपार्ह विधानां केल्लेलीं आसा। सगळ्यांत पयलीं म्हणजे ते म्हणटात त्या व्हिडिओन की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हांगा राज्य नासले। प्रत्यक्षात वेगवेगळे जे इतिहासकार आसा जेंच्यांनी आतां दावे केल्लेले आसा, जसे हांगाचे प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे आसा तेंच्यांनी सुद्दां सांगलेलें आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे त्या वेळाचेर 1664 सालापासून 1675 सालापर्यंत 6 तालुक्यांनी त्यांचे राज्य असले म्हणून। त्याच्या फुडें वचून हो उदय भेंब्रे जो आसा, जो स्वताक इतिहासतज्ञ म्हणटा, तर तांणी हे पण सांगलेलें आसा की बार्देसा जेन्ना स्वारी करून आयले छत्रपती शिवाजी महाराज, तर त्या वेळाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घरां लुटली आणि ते इतकेच न्हू तर तांच्यांनी ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार केले आणि बायलांक थंयसरल्यान पळून व्हेली। ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजान केन्नाच असे संस्कार सबंद जनतेक केन्नाच असे संस्कार दिवंक ना। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अगदी शत्रूची बायलां जरी असली तरी सुद्धा तांकां आई समान मानपाचो दृष्टिकोन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला। परंतु हो चुकीचो आणि विपर्यास असो इतिहास सांगून इतिहासद्रोही उदय भेंब्र्यान हे जे कितें विधानां केल्या तेजो आमी सगळे जाण हांगा निशेध करता। त्याचप्रमाणे आमी सरकाराक हे सांगूंक सोदता की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोव्यान येवन जे जे कितें हांगा हे केल्ले तर तेंचो परिपूर्ण इतिहास जो आसा तो शालेय पुस्तकांनी लावचो आणि सगळ्या भुरग्यांनी जो खरो इतिहास आसा तो शिकचो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.